स्वता दुखा हुस्क्या कोंती स्वता दुखा खुशालपणा स्वता दुखा सगळे कडेन स्वता दुखा दिसा फांतोड उदेताना काळजांतले हे उद्गार स्वता आयच्या दिसा जे सरबुजोन तुका दोनया ते भेटयता दुका बोरीत आसता तेदना मुजे भितर सुस्कार जाता हांव कोंतोलोन कितें करचें दोनयाचेरच पातयेवन रावचें. मुख्य भाव भयणीनो बोवा पुरबाय सोदीस आज सरिल्या सर बावडतांचो उगडास काडून तांचे खातीर मागोवंक आमी जमल्या. आमच्या सर बावडता बसता ते मागया मिसेचें बलिदान देवाक अर्गां जावन पवित्र रचनावे माय मोगान आमी संभ्रम्या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे हिस्सोवे आसो. तुमचे सोवे आसू. जेजू क्रिस्त दे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या संवसाराची तात्कालिक जिणी थोड्या दिसांची आनी हो आमचो शाश्वत संवसार न्हय आमचो शाश्वत गांव जावन आसा. सर्गाचे दायज सोम्यान आमकां बसयलेले त्या देखून हर एक मनीस ह्या संवसारांत जनन जाता ताका एक दीस मरण आसतलेंत. जनन आनी मरणा मदें आसा तें जीवन बऱ्या तरान जियोंक आयचो दीस आमकां आपोवणें दिता आनी आमी सर्वांनी हर एका दिसा म्हणल्यार बरी सोम्याक लागीं सरता आसतना ताच्या वर्त्या मोगान एक जावच्याक आमी आयच्या दिसा मागया. सरिल्या सर बावडतांचो उगडास आमी काडया. देव तांकां सर्गाच्या दैजांत वांटेली करून दी. आमची सर पातकां वळखून घेवन सांगता म्हणया हांव पातकी सर पददा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायटा धरून आनी बरें जाणून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भगवान सदांच सावकार मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता हांव. सरपददा देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सजनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत को सोमिया काकूत को Krista kakrutko Krista kakrutko Somia kakrutko Somia kakrutko Pratyang Sarpadada amcha magala bapa पुन्हा चुनपणान बघिता जावच्या तू आमकां सगळ्यांक आपयलां आनी आवडत्या दिसा तूं आमच्या सांगात आसतना ह्या संवसाराची तात्कालिक जिणी आमी सरून सजण्याच्या सुखा आमकां पावच्याक बऱ्या वाटेन चलोवंक शिकय. आमी मागता आमच्या समेत पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे पवित्र आत्म्याचेपणान जियेता आनी राजवट चलयता सजनाच्या सजना. जाणवयाच्या पुस्तकांतले प्रामाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेंच दगद तांकां लागचें नात. पिश्यांच्या दोळ्या मुखार ती मेल्ल्या तशीं दिसलीं.
तांचें भायर सरप एक निर्भाग आनी आमचे तांचो वेगळो सर एक सत्यानाश कसो दिसलो. पूण तीं शांतीन आसात. मनशाच्या दोळ्या मुखार तांकां शिक्षा भोगूंक मेळ्ळी, तरी अमर जिविताचो पूर्ण भरवसो तांकां आसलो. थोडेच कश्ट सोंसल्या उपरांत तांकां भरपूर आशिर्वाद मेळटलो, कित्याक देवान तांची परिक्षा केली आनी आपल्या सवें आसूंक ती योग्य म्हूण ताका दिसून आयलें. भांगार उज्यांत घालून तपासतात तशें ताणें तांकां तपासलीं आनी होम बलये परेन तांकां मानून घेतलीं. तांचे जडतेच्या दिसा तीं परजळटलीं. सर्व्या मदल्यान किटां बरीं तीं धांवतलीं. तीं राष्ट्राची नीत करतलीं आनी परजांचेर रजवट चलयतलीं आनी सर्वस्पर ससनांक तांचो राय जातलो. ताचेर पातळिल्ल्यांक हें सत समजतलें आनी ताचेर विश्वास दवरतात तीं ताचे सवें मोगान जियेतलीं, कित्याक ताणें विसरून काडलेल्यांक कृपा आनी दया लाभतली. देवाचें उतारें. देवाचो उडुपकार. Servis formoso uzwa, toți mozo taro. Servis formoso uzwa, toți mozo taro. Servis formoso uzwa, toți mozo taro. Her konak haवे बियोंक जाय. सर्विस परच म्हज्या जिविताचो खांबो. हेर कोणाक हांवें कांपोवंक जाय. Servis por mozo uzwa, toți mozo taro. एक उपकार सर्वेस परा लागी हांवें मागले. आतां तीच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितान सर्वेस्पराच्या घरी हांवें बिडार करूं. सर्वेस्पराच्या स्वादिकपण साको. ताच्याच मंदिरांत ताची कुशी हांवें समजून घेय. सर्वेस por mozo uzwa, toți mozo taro. Servis por mozo uzwa, toți mozo taro. बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलेली चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, हो बरवासो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. कितेंच करूंक आमकां सोकत नासली तेन्ना क्रिस्तान ताचो नेमलोलो वेल पावतूच कोट्यां पासत आपलो जीव दिलो. एका प्रमाणीक मनशा पासत लेगून जीव दिवंक कोणाकूय कठीण, तरी एका बऱ्या मनशा पासत कोणेक एका वेळार मरूंक फुडें सरत. पूण आमी अजून पातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे पासत मेलो आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग करता म्हूण दाखयलें. ताच्या मरणाक लागून आतां आमी देवाक मानवलोली जाल्या म्हणटूच अदिकूच ताका लागून देव आमकां
आपल्या क्रोधांतली निवारतलो. आमी दुस्मान आसल्या तेन्ना आपल्या पुताच्या मरणा उदेशी देवान आमकां आपल्या मोगाचे वेंगेन परतून घेतली. म्हणटूच आतां आमकां आपल्या मोगाचे वेंगेन परतून घेतल्या उपरांत कितलो अदीक त्याच पुताच्या जिविता उदेशी तो आमकां पूर्ण तारण दिवचो ना. तितलेंच न्हय, ताचे वरवीं आमकां आतां आपल्या मोगाचे वेंगेन परतून घेतल्यान देखून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी ह्या देवा पासत आमी संतोसतांव आनी मुरगोडटांव. देवाचे उतर हें. देवाचो व्हड उपकार. उद्गार. हालेलुया गावया सौम्याक होसिया ताच्या पवित्र नांवाक होगळी कुसारया. हालेलुया गावया सौम्याक होसिया ताच्या पवित्र नांवाक होगळी कुसारया. सौम्या थंय मरून पावतिली सुभागी आपल्या कश्टा विघ्नांतावन तांकां सुटका मेळ्ळी. तांच्या बऱ्या कडण्यान तांचे सोवे आसतेल्यो. हालेलुया गावया सौम्याक होसिया ताच्या पवित्र नांवाक होगळी कुसारया. हालेलुया गावया सौम्याक होसिया ताच्या पवित्र नांवाक होगळी कुसारया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसू. सामसो परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेसून तांकां सांगलें, हांवूच तो जिवीत असो उंडो. म्हजे ससी येता तो केदींच बुकेवचो ना. म्हाका सत मानता तो केदींच तान येवचो ना. पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां, तुमी म्हाका देखला तरी तुमी म्हाका सत मानिनात. बापान म्हज्या आदीन केले सगळे म्हजे ससी येताले आनी म्हजे ससी येतल्याक हांव केदींच पयस करिचो ना. कित्याक हांव सर्गीत हांव देवान आयला म्हजी खुशी करूंक न्हय, बगार म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक. आनी म्हाका धाडलेल्याची खुशी ही ताणें म्हज्या आदीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें होगडायनाय. बगार निमाण्या दिसा ताका हांवें जिवंत उठत जाय म्हणून. पुताक एकतेल्या आनी सत्मान दिल्या प्रति एकल्याक सश्टीक जिवीत मेळत जाय. हीच म्हज्या बापाची खुशी. हांवें तांकां निमाण्या दिसा जिवंत उठयतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आदल्या काळार आसले ते म्हत्वाची आनी ना म्हत्वाची जिवनांत ताणें सांगाता एका कोवेंतांत रावोंक आसलें. आनी हे सगळे म्हत्वाची जायते मागणे करताले, जायते देवाचें आराधन करताले आनी ताचो वेळ देवा सांगातात उलोवन करसिताले. पूण एकामेका सांगाता तांकां उलोवंक नातलें. अशें आसता तांकां एकामेकाक मेळटा आसतना दोन शब्द ताणें उच्चारीत आसले आनी ते दोन शब्द लॅटीन भाशेन अशे आसात, मेमेंतो मोरी. मेमेंतो मोरी म्हळ्यार आमच्या भाशेंत मरणाचो उगडो आसतोर. इंग्लिशान जाल्यार रिमेंबर डेथ. आनी अशें आसता ते एकामेका पाशार जाताना दोनूच शब्द ताणें म्हणचे आसले. आनी हाचो अर्थ असो आसलो की ह्या संवसारांत तुमी आसतना ह्या संवसार तुमचो म्हण घेवचो न्हय. लौकीक तात्कालीक संवसार सांगाता मेतेर जावन तुजें जिवन होगडोन घेनाका. ताच्या बदलाक तुज्या मरणाचो उगडास दवर. मरणाचो उगडास कित्याक तुवें वचोंक आसची ती वाट सर्गाची, त्या देखून त्या वाटेक तुवें तयारी करच्याक. मेमेंतो मोरी म्हळ्यार वर्ते तयारी करून
त्या मरणाचो उगडास तुवें दवरलो जाल्यार तुजें जिवान बरें जातलें. आज मोमेंटो मोरी ह्या सरिल्ल्या सर बावर्तांच्या दिसा आमकां कितें अर्थ दिता म्हणल्यार पळया. पयल्यान पयलें मोमेंटो मोरी म्हळ्यार खालतेपणाची जिणी. ह्या संवसार आमचो म्हूण आमी घेतलो जाल्यार त्या संवसारांत आमी एक जातले, एटॅचमेंट जातले आनी त्या प्रमाणे आमची जिणी ह्या संवसारांत म्हणल्या बरी आमी जियेतले. जायते जाण आज तशें जियोन आसात. म्हाका मोरणंत ना म्हणल्या बरी ह्या संवसाराची वरभशी आशा घेवन त्या संवसार सांगता सूख भोगून आसात. पूण उपदेशक म्हणटा वॅनिटी इज वॅनिटी, एवरीथींग इज वॅनिटी. व्यर्थच व्यर्थ, सगळेंच व्यर्थ. ह्या संवसारांत तुजी जिणी तुवें बरी जियेनातल्यार तुजी जिणी संपूर्ण व्यर्थ. कित्याक तें बरेंपण आमी कालतेपणांत आमच्या नव्या जिविताच्या वाटेक मुखार सरच्याक. मेमेंतो मोरी दुसरो अर्थ आमकां अशें दिता, मरणाक आमचेर जैत ना. मरण तात्कालीक ह्या संवसाराची एक ल्हानशी न्हीद उठले उपरांत आमी सर्गींच्या त्या सुखाक पावोंक जाय. आनी त्या खातीर संत पावलो म्हणटा मरणा खंय आसा तुजें जैत, मरणा खंय आसा तुजी बोंस. मरणाक तो सवाल उडयता आनी मरणाक सवाल उडयलो कोण? स्वामी जेजू. तो मरणांतलो तिसऱ्या दिसा पुन्हा जिवन जालो आनी जो कोण त्याचो जेजू सत मानता ताका सश्णीक जिवीत लाभता. तर मरण ह्या संवसाराचे जैत न्ही, मरण ह्या संवसारांत तात्कालीक नव्या जिविताच्या वाटेचें जैत. आनी त्या खातीर मेमेंतो मोरी म्हळ्यार आमकां आसा सर्गीचें सूख सोम्या सांगता. तिसरें मेमेंतो मोरी म्हळ्यार आमकां सोडून गेल्ली ती आमची मोगाची वर्ती बावर्ती ती आमच्या उडासांत आमार जावन आसात. कित्याक आमार तांणी सोडून गेल्ली ती मेळटा बरी कार्ये आमी मुखार सोनोरूंक आसा. संपवना. त्या खातीर संत फ्रांसीस आसीस म्हणटालो हांव आज मरणाक तयार जाला, हांवें कितें केलां तें म्हजें तांकी भरतें मात्र आनी कितें करूंक आसा तें तुमी मुखारसून व्हरा म्हज्या भावानो. आनी तो म्हणटालो एकादो वेळा देवान ह्या फ्रांसिसा सांगता मेळोन जायतें बरेंपण केलें जाल्यार हर एकल्या सांगता मेळोन आनीक चड वर्तें बरेंपण तो करतालो. म्हळ्यार आपणेच ल्हानविकाय ताणें ओपन घेतली. आपण मेलो जाल्यार म्हजी कामां संपनात, तुमी मुखारसून व्हरोंक जाय. त्या देखून आज आमची सरली बावर्ती अमर जावन आसात. आमच्या जिवनांत अमरेश्वर जावन आसात. तांचो उगडास काडटना तांच्या खातीर आमी मागतना तांच्या खातीर आज मिसां पेटयतना आमी कितें करूंक जाय? तांणी सोडून गेल्ल्या मेटांनी आमी चलोंक जाय आनी तांणी केल्लीं बरीं कामां आमी मुंदासून व्हरोंक जाय. तर मेमेंतो मोरी आमच्या मरणाचो उगडास आमी काडया. रिमेंबर युअर डेथ thus you may always enjoy life eternally. आणि तेंच म्हणटा आयच्या वांजलांत सश्टी जिवीत मेळच्याक सोम्या सांगता एक जावन आमी जियेल्या तर सोमी आमकां नव्या जिविताक व्हरून पायता. आमेन. आमचो बाबार्थ आमी एका निजा देवा थंय उसारुया. एकच देवाक सत मानता सर्पददार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसता आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार. आणि एका सुम्या जेजू क्रिस्ता सत मानता देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा परवी बापा तावन तो जल्मला. देवतावन देव उजवाडतावन उजवाड खऱ्या देवतान उपजलो खरो देव. तो देवता जल्मला ताका रचूंक ना. बापाच्या सैम असो ताचेर सर वस्तू केल्यात. आमा मनशां बसत आनी आमच्या सोडून बसत सर्गात तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्मारी अंकारमारीची उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमच्या पसत पंच पयलतकाल ताका कुस्सा मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें ताका नेके पिलो आनी पवित्र पुस्तक प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवन जालो. सर्गात चडलो आनी बाबाच्या उजव्या बसला. जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतालो आनी ताच्या राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सत मानता ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुता तामनीत जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा पावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एक पवित्र कॅथोलीक आनी दोन दुतरी स्थापले देवसभे सत मानता. पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हण मानता आनी मेल्यांच्या पुन्हा जिवनपणाक आनी सश्टाच्या जिविताक विश्वासून रावता. मुखेचे भावन आनी भयणीनो सरिल्ल्या सर बावर्ता पासत आज आमी मागया ही आमची बावर्ती आमच्या मुखार गेल्यांत आनी वर्त्या जिवितान वांटेली जाल्यांत त्याच वाटेन आमी चलतना तांची बरी कार्य ह्या संवसारांत आमी मुखारसून व्हरोंक प्रयत्न करता आसतना सर्गीच्या दायज जावचें.
आमी आमचे दिश्ट लावया आनी सशनाच्या जिविताक फावो जाल्ल्या त्या सुम्याचो कोरो मोग करया. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. Tice bangar kuru Saktai tu ekat sutra Mati dulam che jine Bangar kar povitratmya Doyal bapa bukti pona Kirkol holkya जिविताचे तुका वंताव आमचे वरदान दयाळ बापा भक्तीपोणा किरकोळ हलक्या जिविताचे तुका वंताव आमचे वरदान. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदता देव बापा मानतात असलें सामणो मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर्धे मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या मंगळा बापा ह्या बेट्या नदरी सर चिव्या आमची जिणी तुका भेटयता तशें सरला सर आमच्या बोवार्थांक आमी तुज्या आल्तारी समोर समर्पीत करता. मिसाच्या बलिदानाचें वर्तें म्हण तांकां मेळोवन दी. आत्मेक सुख तांकां लाभून सशनाच्या जिविता तांकां पावय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमची सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपद आनी सशनाच्या देवा सर काळे आनी सत्य आमी तुका देन वासोवंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या मनशापणाचे वर्तेपण तुवें देखून तुज्या एकल्याच पुत्या संवसारांत धाडिलें. आमी त्या पातकाक मरण जावच्याक आनी सशनाच्या जिविताची येवच्याक ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी आपल्या पुना जिवन वरवीं नवें जिवीत आमकां दिलें. त्या संतोच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचो सदाळबार निरंतर गायतात तुजे मुखा. सर्वेस्पर तू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान ऊन सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ऊन सर्गी तुका जय. बापा करस तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची झरी तुज्या पवित्रात्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशाने कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे वसत समर्पणची. तेच परिचवन जाता ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्णे कराचे रगत पातकांच्या बक्षाणे मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करात.
But the second forget to ya. Jesu जीवन साला Jesu novian येतलो. बापाचे छमणा सणी पुन्हा चोनपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि व जिविता सोडणं आणि सोडण्याची काल तुका समर्पिता. तुझ्या मुखार येऊन कारण तुझी सेवा करू आमकां पाव केले देखून आम्ही तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतेला आम्हा समेजता. पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आम्ही नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझ्या पयस सभेस उगडास काड आणि ली आमच्या बग्यान बापा सर आमच्या गोळी बापा सर याजकी वर्ग बराबा थिका प्रिती मोगान वाडे पुन्हा जीवनपणाचो भरोसो जर मेल्यान ते आमच्या सर भावणीची काकूत केरी तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्या समेस्तांक तुजें पर्स जळीत मुखार मळ पळोवंक पाव खरी आम्हा समेस्तांची दाय कर म्हण आमी मागता. ओंकार मेरे देवाचे मागीर सांगाती बग्यान दोन ताणें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असिसो साम फ्रांसीस साम पाद्रे पियो साम आंतोनी साम क्लारा बरोबर सशनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. सम्यान सर्वांक आमकां जाय जाल्यार ह्या परबायचे प्रार्थना शिकयलां ते भक्तीन सांगता म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आणि आमकां ताळ्यां पडो दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा. सर्वेच परस सर वायटांतले आमकां निवा. दाय करून ह्या जिवितांत सोंस आमकां दी. सर्गींच्या बाग आणि आमच्या सळंदर जेजू क्रिस्ताचें येणें बरो शानत तेकतले आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतले सुटय आनी सराकातांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दम दिता म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पण तुज्या पयस सभेच्या बावर्ताचे दीश घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समेची शांती समाधान आनी माय मोग सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सव्या माय मोग असो आनी एकवट संख्या जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कातेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कातेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कातेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. मग छप्पा बिणीन पळय आमचो समी जेजू सदांच आमच्या संगत आसो आमच्या संगत रावचो आमच्या मेल्या जिवनाक नवें जिवीत लाभोवचो जेजू हसो. हाचे जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सर्गींच्या राजान केले जेवण व्हडल्या फेस्ताचे राजकुराच्या लग्नाचे राजकुराच्या लग्नाचे आंग वस्त्रां घालून नवी राजाच्या जेवणाक
जो कोण म्हाका खाता आनी म्हाका पियेता तो मरस जाल्यार सशनाक जियेतलो म्हणटा आमचो समी. प्रार्थया. सर्पदेदा आमच्या मगळा बापा, तुझ्या वर्त्या कणान तू आमकां बसलाय. ह्या संवसाराची जिणी आखे जाल्या उपरांत आमच्या बावरतांक नव्या जिविताक तुवें वेल्ल्या बरी. आमी बोर आपुरबाय तरान ह्या संवसारांत जियोन खऱ्या जिवनात वरी नव्या जिविताक मेट तेंच्या आमकां पावय. आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आणि सर्पाद वेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. सर आमच्या सरल्या भावा भयणीक ससनाचो विशय मागोन आमी नव्या जिविताच्या वाटेन आपुरबाय तरान मेटान थेंकूंक वचून यात क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवा सोड उपकार. माये मोजे पोमोगार खंगे माका तुझे बाळ जाऊ माये उडास तुझो संतोष मोजा जिणेचो हांव न्हिदो दांतास दोळे येतर पडे निदेंती हुस्को मोसो कसो कसो मोगदुसो. मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मरी आशीर्वाद दे आमकां. जेच्या भाव पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दे तुझे आशीर्वाद. भगवान कुसचे करुवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.